म्हज्या जिविताचे दर एक कीन म्हाका आनंद हाडटा. म्हज्या जिविताचे दर एक कीन आतां हांव तुका सच सांगता, हें म्हाका खरेंच एक आव्हान. म्हाका हाचे विशीं काम करचें पडलें, कित्याक पयलीं सुद्दां हांव एक काम करपी आनी म्हज्या भुरग्यापणान म्हजो अपमान जालो म्हूण हांव एक कामाची गुलाम जाली. तातूंत म्हजी किंमत हांव मोल मेळलें. आनी जेन्ना म्हजी वडिलां म्हजे थंय खुशाल जातालीं, हांवें कितें केल्यार आनी तें उत्पन्न जाल्यार म्हाका दिसलें देव म्हजे थंय आनिकूय खुशाल जातलो हांवें कितें करीत. आनी हांव चिंतालीं की तो जेरूल आनिकूय खुशाल हांवें कितें आत्मीक केल्यार कितें पूण मौजेक करचे बदलीक. म्हज्या भुरग्यापणान म्हाका बिलकूल मौजा मारूंक मेळूंक ना. सच सांग, हांव 20 वर्सांची आसतना म्हाका उडास ना हांव केन्ना तरी खरींच कशी आसली म्हूण. आनी म्हणटच कारण म्हजो अपमान जालो, म्हजें भुरगेपण चोरून व्हेलें. तो म्हजे भितर भुरग्यापणान नासतना वाडली आनी तें बरें न्हय. तर भलायकेन वाडलेल्या मनशाक गरज बोले भलायकेचें भुरगेपण आसूंक, तुवें जाणो जावंक जाय कशें खेळोंकूय. आनी जेन्ना म्हाका थांव मेळ्ळो देवाचो टेन चोर येता फकत चोरूंक मारूंक उडोवंक आनी इबाद करूंक, आनी हांव आयलां तुका जिवीत मेळच्या खातीर. जिये आनी जिविताचो आनंद घे, जिये आनी जिविताचो आनंद घे. हांव रागार जाली की देंवचारान म्हाका फटयलें म्हूण चिंतूंक की आनंद देवा विरुद्ध वेता म्हूण, की हें वो तें केल्यार जर म्हाका आनंद मेळटा जाल्यार तातूंत कितें वायट आसा म्हूण. तुमी जाणा हांव कितें उलयता तें. दर पावटी तुमी विसय घेता, दर पावटी कसलो मनोरंजन करूंक तजवीज कोत्ता. खंयच्या वेळार तूं धर्मीक वस्त सोडून आनी कितें करून वा कितें काम कोत्ता, तुका अशें दिसो येता की तातूंत कितें पूण वायट आसा. कोण जाणो कितें उलयता तें. तुमी सगळींच न्हय पूण जायतीं आसात. आनी हांव जाणो घोडयेक लाखान टीव्हीचेर पळयतात तीं. आनी म्हाका दिसता हें कारण कित्याक लोक जायतेच पावटी देवाचे सोयरीगोरींतली निसरतात, कारण ती देवाची सेवा करूंक सोदतात एक काम आनी शिर्विश्ट कशी. आनी ती चिंतात आतां सगळ्यांच ताच्या जिवितान एक धर्मीक वावर कसो जावंक जाय की आमच्यान फकत इतलेंच करून मागणें करूं येता बायबल वाचून बायबल शिकून. भायर थंयसर एक व्हड सुंदर चमत्कारी संवसार आसा जो देवान तुजे खातीर रचला आनी ताका जाय ताचो आनंद घेवंक. संवसारी जावपाक न्हय पूण ताणें रचल्यात त्या वस्तूचो आनंद घेवंक. आनी ताका जाय आमी एकामेका थंय आनंद घेवंक आनी ताका जाय आमी ताचे भितर आनंद घेवंक. वेला बाबतींत एक उमेद वाडोवपी वस्त आसा. आमच्या जिवितान जो वेल पास जाला तो परतून हाडूंक जायना. आमी सदांच म्हणटा वय तूं जाणय हांव परत 40 वर्सांची आसूंक जाय आसली, वय तें जावचें ना. कित्याक जितलो वेल आमी जियेला तो वेल मेलो नेजो परत आमकां. वो दीस सरलो म्हणटच तो सरलो, तुज्यान तो परत हाडी नेजो. ही 2 वरां जी हांव हांगा सारता जेन्ना ती सोदतात ती गेली, तुका ती परत मेलो ना. हांव ह्या कॉन्फरन्साक कामाक गेल्या परी येताली. हें म्हजें काम आनी म्हजें काम काबार जातोच तेन्ना आनंद घेतली. आनी उपरांत म्हाका थावें जालें की ह्या पवित्रान हांव खंय जियेता म्हूण. आनी म्हणटच जर म्हाका हातून आनंद मेळ्ळो ना, म्हाका खुबसो वेळ आनीक मेळपाक ना आनंद घेवंक. देखूनच हांवें निश्चय केलो आनंद घेवपाचो. तुका जाय तें कर पूण हांव आनंद घेतली. तुवें तुज्या मनान थारावंक जाय तुज्या जिविताचो दर एक किनाचो आनंद घेवंक. जो वेळ पास जालो तो आनंद परत येवपाक ना. आमी उजार केलो, तो खर्च केलो, तो ओगडायलो, ताचो फायदो घेतलो. आमी तो असोच पासार केलो आनी तो भियोन सारलो. आनी आमी त्या वेलाचो खरेंच जाणवायेन आनंद घेतला जायत खरेंच आमच्या जिवितान. तुमकां कितल्या जाणांक अशें दिसता की गरज म्हूण तुमी घेताय त्या परस ओगलो जिविताचो आनंद घेवंक. गेल्या सुमारान म्हजो जल्म दीस जालो. म्हाका 64 वर्सां जालीं. तर आतां आयकात, हांव जिवी आसा 23,030 आनी 730. 507,640 507,640 वरां. 33,630 आनी 8,400 मिनीट. आनी जर हांव 93 वर्सां जायसर जियेल्यार तूं म्हणशी 93 कित्याक? नकलो हांवें तो आंकडो एक दीस विंचून काडलो. दोनया म्हाका जाय 93 वर्सां पासून जियेलेली. सो सगळो वेळ म्हज्यान प्रवचन करूं येता. हांव सदांच म्हज्या भुरग्यांक सांगता म्हाका प्रवचन करतना मरोंक जाय अशें म्हणटच ती चावतात. ती म्हणटात तुज्यान अदमास करूंक जाता, आमकां कितली आटकोल जाय तूं प्रवचन करता आनी थंयच मरत जाल्यार. हांवें म्हटलें वय म्हाका आवडटा तें पूण म्हाका जाय करूंक.
तुजे लागीं ना कित्याक तुवें मागोंक ना तर तूं आसत तर हांव मोत्तोच जर प्रवचन कोत्ताना मरोत तर तुका गमतलें देवान म्हजें मागणें आयकलें. पूण जर हांव 90 वर्सां जियेल्यार म्हाका 29 वर्सां उरतात. आतां जेन्ना हांव हाचो हिशोब केला हांवें चिंतलें वय सोब अशें दिसना सगळें मेळोन म्हाका दीस उरतात 10,525 पास. 2,05,4,040 वरां. 1,50,240 आनी 2 मिनीट सुमार 1,50,04,000 सेकंड. पूण चिंत पळय 10,505 दीस. बाबा हांव आदल्या परस आनिकूय उमेदीन भरल्या. हांव म्हज्या जिविताचो एक दीस ओगडावची ना. हांव 1 मिनीट ओगडावची ना. हांव एका दिसाक भिवची ना. आतां पासार जावंक आशेची ना. केन्नाच म्हणोंक नाका हांव चड खोशी जाती हो दीस सोमतोच. वय फकत वेळ लॉकडावन. आयज तूं कितें कोत्ताय जायत ओ फकत वेळ लॉकडावन हांव. ना आमी आमचो वेळ पासार कोत्ता. आमी गरज आमी खात्री करूं की आमी पासार कोत्ता जें आमकां आवडटा पळय तें करून. आनी कितेंय केल्यार परवाना आमी ताचो आनंद घेवंक थारावो घेवंक जाय. सगळें जें तूं कोत्ता तूं जाणय आमचे लागीं आमी सुमार 60 लोकां सांगाता प्रवेश कोत्ता. वेळ लागता हें एक सुरू करूंक आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू वयर घालूंक आनी खाला करूंक आनी परत ट्रकांनी भरूंक. आनी आमचे वांगडी जे परत घरा येतात आलबोत ते थकल्यात आनी तांकां जाय तितले बेगीन शेरांतले भायर सरोंक. हांव नकलो तें सगळें जाल्यार पूण कांय जाणां जावचे लागीं हांव उलयल्यार ताच्यान आयज 6 रात्री पासून भायर सरोन येजो. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव तसलें काम कोत्तालें आनी हांव चिंततालीं ओ बाबा वचो आनी त्या बेकार एअरपोर्टार बसो आनी आनी तूं घरा पावंक रावता म्हणसर एकदम निराशी जातलें आनी शेकी हांव एक दीस चिंततालीं तुजो कितें जर हांगा बसलें हांव तातूंत खोशी जातलीं. हांव हातूंत खोशी जातलीं. तुज्या मनान निश्चय केल्यार तुज्यान कित्याचो आनंद घेवंक शकता. तुज्या मनान थारायल्यार तूं ट्रॅफिकेन बसून पासून आनंद घेवं येता. आयजूच निश्चय कर आनी त्या विशीं चिंतूंक लाग आनी कुमसार जा. म्हज्या जिविताच्या दर एका किनान म्हाका आनंद मेळटा. हांव तांतल्यान कांयच विबाडिना. कितलोसो लोक इतले मेरेन पासून वचोंक पावतलो आनी उपरांत हो वेळ पावतोच ती कांपूंक सुरू कोत्तात घरा वचोंक. ओ भियेतात घरा वचोंक. तुमी थोड्यांनी तुमच्या मना आदीं चिंतूंक दवरलां की ती चावतलो म्हूण जेन्ना तूं घरा पावतोस तर तुवें सगल्यांक तें करूंक जाय तें करूंक ना. पळय पळय आमी कशीं तीं. आमी प्लॅन काडल्या एका अदृश्ट आनी रागाक. आनी हांगा तूं आसलो ह्या कॉन्फरन्सा सुमाराच्या शेवटाक देवाच्या मुखार आनी तूं म्हणटाय म्हाका घरा गाडी चलोवंक उपगोवन येता. बरें बरें न्हय हांवें तुजो प्लॅन निर्फोन केलो. तुज्यान तो सोदीन येजो आनी तुज्यान घरा वचोन रागानूय बरोन येजो. तुवें खरेपणी एक क्रिस्तांवा परी वागोंक गरज. हालेलुया. आतां जो कीन जो आमचो आसा तो एक कीन जाची आमकां पुरी खात्री आसा. कोणूच नकलो ताच्या जिवितान हाच्या उपरांत कितें जायत पळय तें कोणूच नकलो. आमी जिवी आसात म्हूण दोबाजो सुरू करुया. दोबाजो सुरू करुया. आमी जिवी आसा म्हूण. उपदेशक 2:4 हांवें व्हडल्यो वस्तू मेळयल्यो म्हाका महाल बांदले दाकांचे मोले रोयले. सुंदर बागी आनी तोरकेवार फळां दिवपाची झाडां थंयसर रोयलीं. हांवें रोयलेल्या मोल्यांतल्यान नेणट्या झाडांक शिंपपाचे खातीर हांवें तोल्ल्यो बांदूंक काडल्यो आनी तो मुखार वेता आनी मुखार वेता हांगासर. हांवें म्हाका केलें हांवें म्हाका बांदलें हांवें म्हाका हाडलें. वेर 17 देखून जिवीत मुंगे म्हाका कांयच न्हय.
हांवें म्हाका दाकांचे मोयले रोयले, हांवें म्हाका बाग केल्यो, हांवें म्हाका कॉलवोन दवरल्यो, हांवें म्हाका घरां बांदलीं. हें सगळें हांवें म्हज्या खातीर केल्यो. तर कितें जालें? देखून जिवीत मुंगे म्हाका कांयच न्हय, कारण तांतल्या दोर वस्तून म्हाका त्रास हाडले. ते सगळे सामके उपयोग नासलेले जाल्यार म्हाका जिविताचो सामको दुस्वास दिसोंक लागलो. संवसारान कितें घडटा तें सगळें उपयोग नासलेलें. तूं अदीक बरो वेल घेतल्यार सोयरीगत जोडूंक न्हय फकत पयशे एकठांव, कित्याक तुज्या मरणाचे तरेर पावतच तूं तुज्या बँक बॅलन्स मागचो ना. वर्स 24. आतां तो कितें शिकोवंक सुरू कोत्ता, आपणें जोडलां ताचें फळ खावप पिवप आनी खुशाल रावप हाचे परस आनी कांयच बरें ना. हेंवूय देवाच्या हातांतल्यान येता अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता म्हत्वाचें म्हूण ताणें स्वताक आपल्या कश्टांच्या फळाचो आनंद दिवंक. आनी हें सदांच सोयंबांत येना. तूं जाणा कितें, केन्नाय तुवें तुकाच वेल दिवंक जाय. कितें मेलोंक तुवें भरपूर काम केलां तें. कितल्या लोकां लागीं सुंदर घर आसा न्ही, तांचो आनंद घेवंक तांकां वेल मेळ्ळो ना. तुज्यान तें अशेंच दिसोंक तोच बीत करूंक इतलो रेबटलो आसता, भितर येता त्याची साबासकी जोडूंक तातूंत तुकाच घराचो आनंद मेळ्ळो ना. हांव तशींच आसतालीं. हांवें म्हज्या भुरग्यांचो आनंद मेळोंक वेल घेवंक ना जसो म्हाका घेवंक जाय आसलो. हांवें म्हज्या भुरग्यांचो मोग केलो आनी तांचो बरो सांबाळ केलो, पूण म्हाका वेल नासलो. तांकां सदांच कामाक निवडलेलीं आसलीं. खात्री कर तुज्या जिवितांत सगळें फावो तशें जावंक. उपदेशक 5:18. आनी जेन्ना कोणाकूय देव गिरेस्तकाय आनी भाटां बेसां दिता, ताका ती भोगपाची तांक दिता आनी वावर करपाक दादोसपण दिता. हें देवाचें देणें. तो हांगा हो मनीस फकत निराशी आसा. ताणें सगळें केलां, ताचें सगळें आसा, ताका सगळें मेळ्ळें, ताणें सगळें घेतलां आनी ताणें म्हटलें म्हजें जिवीत म्हाका आवडना. हें हांवें करूंक जाय आसलें, आनंद घेवंक. देवान तुजेर आशिर्वाद घातला, ताचो वेल काडचो पडटा ताचो आनंद घेवंक. सगळें सुंदर आसता त्या वेळार. जिविताचो आनंद घेवंक थोड्यो आडखळ्यो कसो आसात. नोकलो जावन वो सत मानिना की तो देवाची खुशी तुज्या जिवितान. इतलो वेल हांव नोको आसलीं. म्हाका दिसता हांव स्वताचो आनंद घेवप म्हूण पातो, कित्याक म्हाका उडास आसा ल्हान आसतना हांसत तर त्रासान पडो. कित्याक आसताय, भितर वच आनी तुजें रूम साफ कर. एकदम चडूच सारकें जावप तुका तुज्या जिविताचो आनंद भोगूंक आवडायता. हॅलो, थंय भायर बसून इनोसंट कशी पळयनाकात. हांगा कितलींशीं पुण्यतायेचीं मनशां आसात आनी फकत सगळो तुका जाय तशें जालें पळोवंक तुका जेरूल पिशें करीत. बरें, फकत तुज्यानूच ह्या विशीं कितें करूं येता. शीक कशें वापरूंक आनी सोयेचें करूंक आनी फावो तशें वागूंक. आमेन. 7 वर्सां जालीं हांव एक बरें लिसांव शिकली कुजनांतल्या मेजा खाला. अशें दिसो की दर रात्री कोणें पूण आपलें ड्रिंक मेजार उरतयलें आनी त्या दिसांनी आमच्या मेजाक मोदें एक फूट आसली. तूं जाणूय, ते 2 भाग लोटून एक करपी. ते फुटीन तुज्यान एक पान घालूं येतालें. जेन्ना कोणें कितें वटयल्यार तें वटलां तें पयलें भरूंक मान्नी आसली त्या फुटीन पावच्या आदीं. कित्याक ते फुटीन आसले ते सगळे तरेचे हुंड्याचे कुडके, म्यो आनी कचरो, आनी चड तातूंत दूद पडलां चड करून ते किड्योन ताचो वास येतालो. तर दोन वेळार भुरग्यांनी कितें वटयल्यार पिशी कशी जाताली, कुशनार भितर वेतालीं आनी बांदशिरे हाडूंक तोच भित करी ते साफ करूंक ते मेजा त्या टुतीन पावचे आदीं. पूण एक रात्री हांव पावली ना आनी मेजा खाला गेली आनी ते पांयाचेर व्हांवता आनी हांव सकल आसां. हे हांगा आमकां थोडी शांती मेळची ना, दर रात्री कोणें पूण हें हलशीक करूंक जाय, ब्ला 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 ब्ला. आनी पळयत होतो म्हजे थंय उलोवन म्हटलें, तुज्या न्हय जयस तुवें केलो व्हडलो तमाशो केल्यार जाल्यार जें वतलां तें परत मेजाच्या पांयाचेर वयर वचोन तें परत ग्लासान पडोवपाक ना. ताणें म्हटलें, कित्याक तूं वेला प्रमाणे चलो ना. तुमी थोडी पुण्यतायेची मनशां मातशी शिकात वेला प्रमाणे चलच्याक. सर तूं सोबिता आनी साद्या मनशाची सक्ती सजमना तुका जिविताचो आनंद मेळचो ना. आमच्यान आमच्या जिविताचो घुस्पा गोंडोल करूं येता. तें सादें दवर. दुसऱ्यान तुका कशी करूंक अपेक्षा दवरल्यार तूं तुज्या जिविताचो आनंद घेवन पावना, कारण तूं तुजी भोंवतणी बसल्यार तूं तांकां खुशी कोत्तलोय म्हूण. तुज्या आनंदाची जबाबदारी घे. स्वार्थी जावन तुज्या जिविताचो आनंदान आडकोल हाडटलोय
आनी नकलो जावन कसो दुसऱ्यांक तुका आदार दिवंक लावंक. तुज्या जिवितान आनंद भोगूंक मेवचो ना आनी तुमी थोडी इतली गरजेक पडलेल्यान पूण आदार मागोंक सोदपाक ना. ही आसा 10वी वस्त जी म्हाका जाय तुका उमेद दिवंक, कारान घेवन चिंतप करूंक. त्यो म्हज्यो सगल्यो गरजो भरपूर दिता. म्हाका जाय तुवें काडून उडोवंक एक ल्हानशें चुचुऱ्यांचें चिंतप. 17:35:27 म्हणटा की देव आपल्या चाकऱ्याच्या उदरगतीन खोशी जाता. आनी उदरगत म्हणजे फकत दुरूची न्हय, फकत वस्तूची न्हय, तें आनंद आनी शांती आनी थीरपण आनी एक बरी मजबूत मोगाची चाल आनी वय तें तुज्या गरजांक पावोंक आनी तुका जाय ताचे परस ओगलें आसोंक तुज्या दिसपटी जिविताक च्या उद्देशी तुज्यान दुसऱ्यांचे गरजेक पावोंक जाता. पळय तुमी जाणो वेळ चड मोलादीक आनी तो कसो उपयोग घालचो हेंवूय म्हत्वाचें. त्यो एकदम स्पश्ट आसा की ताका जाय आमी शाणेपणान आमचो वेळ उजार केलो आनी त्याच बरोबर ताका जाय आनंद घेवंक आमकां आसा त्या वेळाचो दर किन्याचो आनंद. तुजो वेळ ओगडाय नाका आनी म्हणो नाका तुका वेळ ना म्हूण. फकत एक निश्चय कर तुजे कडेन आसा तो वेळाचो बरोच उपयोग करूंक. आयज म्हज्या वांगडा जिंजर आसा विचारूंक थोडे प्रश्न वेळा विशीं आनी कित्याक म्हत्वाचें तें आमी दर किनाचो आनंद घेवंक. बरें तूं जाणूय हें कितें जें हांव चिंता जायत्याच लोकांक भितरल्यान प्रश्न आसता. जशें खरेंच हांवें म्हज्या जिविताचो आनंद घेवंक जाय, म्हाका जाय तें काम आसा, म्हाका जाय त्योच गंभीर वस्तू चिंतूंक जाय, संवसार एक गंभीर जागो. आमकां सगल्यांक सोंपें न्हय खरेंच सजमोंक घेवंक की देवाक जाय दर दिसा आमी आनंद घेवंक. बरें जायत्यांच्यांतल्यान एक मनाची दशा आनी हांवें पयले सुवातेर हांव चिंता की लोक जायतोच लोक पासून तांकां चिंतूंक पासूंक येना की तांच्या जिविताच्या दर एक किनाचो आनंद घेवं येता. तांकां मनोरंजन म्हणजे एक बेकार वस्त वो तांकां जाय तशें तांच्यान करूंक जाता. म्हणजे म्हज्यान कसो आनंद घेवंक येता, म्हजें घर साफ करूंक वो पसऱ्यार वचोन वो हांव कामाक वचोंक कशें आनंद मेळपाक शकता. आनी हाचे विशीं सोदतें हें आमी बंद करूंक जाय. सगळ्या नेटान तोसबीत करूंक आमी करतात तातूंत आनंद घेवंक आनी शिकोवंक कशें आमच्यान आनंद घेवंक जाता जाणो जावंक की आमकां जाय तें करूंक मेवता देव आमच्या सांगाताक आसूं. जर आमी शिकत समजूंक की तो आमच्या वांगडा आसा सगळ्या वस्तूंनी. तुजो न्हय तो फकत एखाद्या बिल्डिंगांनी इगोर्ज म्हणटा तातूंत रावना. आनी एक पयली वस्त हांवें शिकूंक पडली आनी ती बंद करूंक वेगळे जार हांव चिंताली तें पवित्र म्हूण आनी जें हांव चिंताली सामाजीक म्हूण. जायते फावटी आमच्या जिवितांत सादारण वस्तू आमी करूंक सोडूंक सोदता कित्याक आमकां आत्मी कितें करूंक मेवपाक. कित्याक अशें आमी केल्यार आमकां आमचे विशीं बरें दिसतलें वो तें खरेंच म्हत्वाचें कित्याक हांव कितें बरें करता तेंच म्हूण. पूण खरेपणी त्यो आमकां सगळ्यांक दिता सामान्य सादें जिवीत जियोंक. आनी तूं जाणूय गेल्या सुमाराक हांव चिंताली तुका कसली खबर आसा ताचें. आनी तूं जाणूय थोडो काल फाटीं हांव झिम्बाब्वे आफ्रिकेक आसली. 2,25,000 लोकां मुखार उबी प्रवाचन करी आनी तो दीस म्हजो जल्माचो आसलो आनी तांणी सगळ्यांनी म्हाका हॅपी बर्थडे गीत घालें तें बरें लागलें. आनी दर सुमार उपरांत हांव म्हजी ट्रॉली स्टार्कीट स्टोराशी घेवन वेता. वय फकत हांव सोदांची काम करताली. आनी तूं जाणूय म्हज्यान सोद सांगो येता की हे दुसऱ्या पोरींच आनंद घेवपी काम आसलें. आनी हें हांव म्हणून हांव धर्मीक म्हूण हांव तें शिकल्या की पयली वस्त जी आमकां थावी जावंक जाय आमच्या जिविताचो आनंद घेवच्या आदी की खरेंच जाणा जावं की ती देवाची खोशी म्हूण. अशें वा तशें धर्मीक चिंतप आमच्या मनान येता आनी आमकां ही एकमत येना देवा सांगाताक आनंद भोगूंक. आनी म्हाका दिसता घोडयेक आमच्या ल्हान भुरग्या थंय हाची सुरवात जाता. तूं जाणूय आमी म्हणटा ओगी राव तूं देवाच्या घरान आसा तूं जाणूय आनी ती मागीर आनी आमी सोजमूंक जाय की देव आमचो इश्ट म्हूण. वय तो पवित्र आनी ताका मान दिवंक जाय सारके तरेन ताची भिरांत आसूंक जाय. पूण हे देव आसा आनंद भोगूंक. तूं जाणूय दुबाव विरेत हो विशय म्हाका म्हत्वाचो कित्याक हांव टॅलिव्हिजन प्रोग्रामाक एन्जॉयींग एवरीडे लायफ म्हणटा. आमी साबार वर्सां लायफ इन द वर्ल्ड हें नांव बदल्लें आनी एन्जॉयींग एवरीडे लायफ केलें. अशेंच कित्याक हांवें चिंतलें कितलें वायट सो जेजून आमचे पासो तें सगळें करून आमी ताचो आनंद घेना तर आमी त्या सगळ्याचो आनंद घेवंक गरज दर दिसा जो देव आमकां दिता. आनी हांव जाणो ह्या वेळार लोक म्हाका आयकता आनी चिंता वय असतो रे जर हांवें फुडो करूंक पडलो तसो तुवें करूंक पडल्यार तुवें म्हणचें नासली. तुज्यान खूद आनंदीत जावं येता
ताच्या लागसारपणांत आनंद घेवं येता, बऱ्यो वस्तू ज्यो येवच्यो आसात ताच्या चिंतून तुज्यान आनंद भरीत जावं येता. तुजा न्ही 2 दिसा आमी म्हणूंक गरज कितें पूण बरें आयज म्हज्या सवे घडटलें म्हणून. पयली वस्त आमी करूंक जाय ती सोत मानूंक. चोर येता फकत चोरूंक, मारूंक आनी विबाद करूंक. आनी जेजू म्हटलें हांव आयला तुका जिवीत आनी जिविताचो आनंद दिवच्याक, आनी तोवूय भरपूर आनी वतो पर्यान. तूं जाणें म्हज्यान ह्या वेळार पोस्ट पळोवंक जाता थोडो लोक जो खूब दुकान आसान म्हणटात हांव तशें कशें करूं, म्हाका खरेंच तशें करूंक जाय कित्याक आमकां सगळ्यांक खुशाल आसूंक जाय, हांव तें कशें करूंक शकता. आनी घडयेक तें कोण तुजे पोरे अपमानाच्या परिस्थितींतले आयले आसतले तर ते अनुभवांतल्यान उलयता तर तूं दूख सजमताय, तूं जाणूय ती बदलूंक जाता. तर हें कोणाक सवे कशें घडोवन येता. बरें, म्हाका एक खरोच गंभीर प्रश्न आसलो की त्याचो आनंद घेवंक ना जावंक. हांव एकदमूच म्हणजे खऱ्या निराशी मनशा परी नासली, पूण हांव चिंती नासली की जिवीत आनंद घेवंक आसा म्हूण. हांव नकलो म्हाका अशीच कल्पना आयली की सोंसूंक, आनी हांव सदांच कितलें सारकें करपाच्या कामान रेवडलेली. जेन्ना म्हाका शेकी गमोन आयलें की खरेंच म्हज्या जिविताचो आनंद घेनासली, थोड्यो भोव वस्तू ज्यो म्हज्या जिवितान घडल्यो हांव आनंदीत जाली. हांव फकत जिवीत सुमार मंगळ बुधवार सोनवार तूं जाणय हांवें तातूंत चड आनंद घेवंक ना. हांव सदांच स्वता आनंद भोगताली. तेन्ना हांव जेन्ना म्हाका खरेंच थावें जालें हांव देवाची कालीच दुखी करी म्हज्या जिवितान आनंद घेना जावन आनी जेजू मेलो म्हूण म्हाका आनंद दिवंक, तेन्ना हांवें निशय केलो हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली म्हूण. पूण तेन्ना म्हाका परत वय पोत्तून चिंतचें पडलें, वय हांव कितें म्हज्या जिविताचो आनंद भोगिना. तो आनंद भोगूंक म्हज्या जिवितान कसलें बदलप येवंक गरज आसा आनी जायतें बदलूंक जाय आसलें. तूं जाणय पयली सुवातेर म्हाका म्हणजे थोड्यो वस्तू म्हज्यान चिंती येता त्यो हांवें म्हजी चिंतनां बदलूंक पडली. पोरें हांव स्वता केन्ना आनंद भोगतली ना, हांव आतांच आनंद भरीत जातली कित्याक केन्ना केन्ना म्हूण रावल्यार परत केन्ना येता. तर तुवें म्हणूंक जाय हांव म्हज्या जिविताचो आनंद भोगतली. आनी गरज पडलें हांवें चिंतूंक की म्हज्यान म्हज्या जिविताचो आनंद घेवं येता. जरी सगळें म्हज्या जिवितान सारकें नासलें जाल्यार की हांव बऱ्यो वस्तू त्यो सोडून काडटली आनी आनंद घेताली. आनी जायती तूं जाणय सदांच देवाक खुशाल करूंक तोचबीत करी आनी सारकी ती वस्त करूंक. आनी म्हाका शिकचें पडलें तूं जाणय तो आमच्या भावार्थान खोशी आसा. आनी वय तूं जाणय आमी कितें कोत्ता तातूंत देव काळजी घेता, पूण म्हज्या पूर्णतायपण ताका खोशी कर सारकें ना. म्हणटच तुज्यान खरेंच तुज्या जिविताचें आनंद भोगून येजो. तुका देवाचेर विस्वास ना जाल्यार कित्याक खरें खंयच्या वेळार आडकोळ येवं जाता. तूं जाणय म्हणजे गेल्या सोनवारा दीस हांव भायर जेवणाक गेली चिंतून सगळें शांत आनी मोजेवण जातलें म्हूण. आनी बाबा कितें घोंडोन आनी आख्ख्या दिसाची दोशा बदलली आनी त्या उपरांत तो दीस आनी मौजेक उरोंक ना. म्हणटच म्हाका म्हजेच कडेन उलोवचें पडलें आनी ती वस्त म्हजेर परिणाम आडिना तशी जावंक एक 3 वा 4 दिसांचेर वाट सोंपोन. आनी आमी शिकोवंक जाय तूं जाणय की सगळ्यो वस्तू सांगाताक वावुरतात त्यो बऱ्याक. हे पासून जें आतां बरें दिसना हाका एक कारण आसा. त्यो ताबो घेता तो हें म्हज्या बऱ्याक कोत्तलो. कितें पूण आसा हांवें शिकपाचें हाचे विशीं म्हाका कितें पूण मेवतलें आनी तें कितें तें जाण जावचें आदीं गरज तुवें तुजेच लागीं उलोवंक. तूं जाणय जुआंव 16:24 म्हणटा माग आनी तुका मेवतलें तुजी खोशी पुरी जायसर. तर तें म्हजे पासून एक व्हड प्रश्न आसलें. हांवें बंद करचें पडलें स्वता वस्तू करूंक आनी हांवें भावार्थान देवाक विचारलें पडलें सत मानून की म्हाका मेवलें. उपरांत तो प्रश्न देवाक दिवन आनी सत मानून तो ताची काळजी घेतलो म्हूण आतां म्हज्यान स्वता आनंद घेवंक जाता. वय तें व्हड कित्याक आमी सदांच चिंता हांव म्हाका आयज खुशाल करूंक कितें करूं वो आनी कोण म्हाका खोशी करूंक कितें करीत काय. आनी खरेंच म्हाका करचें पडलें. पयले सुवातेर जिजे हांवें म्हज्या खूद आनंदाची जबाबदारी घेवची पडली आनी तें म्हाका व्हडलें जालें कारण हांव सदांच देव म्हाका खोशी कोत्तलो म्हूण अपेक्षा दवरताली. म्हजीं भुरगीं म्हाका खोशी कोत्तीत. तूं जाणय संवसार म्हाका खोशी करीत कितें जावं म्हजें खूद हांवें जबाबदारी घेवची पडली. आनी म्हटलें जर हांव खोशी ना तर तो म्हजो गुन्यांव, जर हांव खोशी ना तर तो म्हजो गुन्यांव. आनी हांव जाणो जायतो लोक म्हणटा आसतलो तूं फकोणां कोत्ताय कित्याक, पूण हांव खरेंच चिंता की एक नवीच पद्दत चिंतपाची म्हणजे हाचेर नियाळ कर, हाचेर आतांच नियाळ कर. जर तूं खोशी ना तर तो तुजो गुन्यांव. आतां म्हजेर रागार जावन तुका कसलोच फायदो जावचो ना कित्याक म्हज्यान तुका पळय नजो तुज्यान म्हाका पळोवंक जाता. पूण हांव तुका एक सजमणी दिवंक तूंच बीत कोत्ता. जेन्ना पर्यंत तूं चिंतीत रावशी की तुज्या आनंदाचो ताबो आनी कोणाच्या हातान आसा म्हूण जाल्यार तुज्या खरेंच संवसाराक पदवी दिताय. पूण जर तूं म्हणशी हांव जबाबदार म्हज्या आनंदा सवे
जाल्यार तुज्यान खुशाल जावंक थारावो घेवं येता. तुका जाय तेन्ना खुशाल जावंक थारायतोच तूं जाणूय. एक उदाहरण, जर देव भायर गेलो गॉल्फ खेळोंक म्हूण आमी निकटीच कॉन्फरन्स जावन घरा आयलीं, तो वचोन आपूण खोशी जातलो. हांव सारकी थोकल्या, म्हाका भायर वचोंक कांयच करूंक दिसना. आनी तूं जाणूय, हांव सुरवात करी, बरें तुजें बरें, म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें. आनी तूं जाणूय, हांवें थारावो घेतलो हें मुरपण, तो वेतलोच. आनी म्हज्यान म्हजो दीस निरासपणान भरूं येता वा खुशाल जावं येता. म्हणटोच हांव हें कोत्तेली आनी हांव थारायतेली, बरें हांव हें ना तें कोत्तेलें, वो म्हज्या भुरग्याक म्हाका जेवणाक व्हर म्हूण सांगतली. आनी तूं जाणूय, हांव कितें, तूं जाणूय, कितेंय जावं वाटी लावन एक बाबल भात घेतली आनी 2 पिक्चरां पळयतलीं जी म्हाका आवडटात. तूं जाणूय, गरज ना आमी दुसऱ्यांक आमच्या खोशयेर ताबो धरून दिवंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगातात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.